आयतारा पर्रा साळगांव वाठाराक जोडपी सुवातेर आशिल्ल्या खुर्साच्या नूतनीकरणाच्या रुपाचें उक्तावण पर्राच्यो सरपंच डिलेला लोबो हिणें केलें. ह्या उर्साक 100 वर्सां पुराय जाल्यांत. सरपंच लोबोन आपल्या जल्मदिसा निमतान ह्या खुर्साचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उपसभापती मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आरडेक्स्को खातीर पर्राच्यान गौतम शिरोडकार. 100 वर्सां जालीं. उगडास येता हो खुरीस ते वाटेन आसलो आनी जेन्ना रोड वायडनिंगाचे काम चालू जालें काय लोकांनी आदार करून त्या होच खुरीस हिंगा हाडलो आनी ह्या वर्सा तेका 100 इयर्स कंप्लीट जाता. नॉयल आनी तेची आख्खी टीम आमचे कडेन येयली की हिंगासर पंचायतीन तेंकां लेटर केल्लें की मातशें ऑब्स्ट्रक्शन जाता तें लो करचें म्हणून. सो हांवें सांगलें तुमी बरें डिजायन करा कित्याक हो ह्या खुर्साक म्हाका दिसता सालिगांवचो लोक वयता पळय तो पार्राचो गिरीचो लोक आनी सगळे धर्माचे लोक हिंगा स्टॉप जाता, उमाव घेता, तेका रिस्पेक्ट दिता आनी हो बरो करचो. आनी जेन्ना हो जंक्शनाचेर आहा खुबशे एक्सिडंटूय जाले हिंगा. सो ह्या फुडें जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय हिंगासर स्पेशली स्पीड ब्रेकर घालून दोशी वाटेन रोडाक आनी मेन रोडाकूय जाय जाल्यार इंजिनियर्स ऑफ PWD आनी RTO हांकां हाडून म्हाका दिसता ह्या जंक्शनाची इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आहा. स्पीडिंग ऑफ व्हेकल्स 4 रस्त्याचेर म्हाका दिसता जावंक पावना आनी अशेंच एक्सिडंट नाग्या 4 रोडार जाताले. थिंगासर आमी चारूय वाटेन स्पीड ब्रेकर्स घालून सर्कल घालून तो आयज एक पासून एक्सिडंट जायना. हिंगासर सर्कल घालूंक मेळना पूण जाता तशें काम करपाक म्हाका दिसता गरज आयज आनीक एक्सिडंट जावचे न्हू म्हणून. कित्याक ह्या दिसांनी आमी सगळीं जाणां पळयता की एवरी डे देर इज वन डेथ आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमी रिस्पॉन्सिबल जाता. हेका सगळे लोक गोंयचे रिस्पॉन्सिबल जाता. रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग जावं ते स्पीड ब्रेकर्स गव्हर्मेंटान पेंट करूंक ना वो बोर्ड्स घालूंक ना. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी घेवपाक जाय ही म्हाका दिसता. जर तर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना सगळे मनीस इन्क्लुडिंग गव्हर्मेंट ऑफिसर्स सर्वंट्स इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी जर तर आमी घेयना जाल्यार सुदारप जायना. I would like to thank first of all my Almighty God, Holy Cross, Lord Jesus Christ, for creating me in this world and for keeping me alive till today. I would like to thank my God for the gift of my beautiful parents, for the gift of my mother-in-law, for the gift of my husband, my 2 beautiful children and my full family. Also special thanks to my God for giving me all you beautiful people as my friends today, who come here especially to pray for me. Thank you.